Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्या भावां भयणींनो, आयज साद्या काळाचो 14वो आयतार. आयज जेजू सगळ्या मनशांक एक आमंत्रण दिता. तो अशें म्हणटा, सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों वो हांव तुमकां विसव दितलों. जिवितान आमी सगळीं थकता. दर एके मिसाचे भेटेन जेजू आमचे सवें रिगता आनी आमकां विसव दिता. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय होच. म्हजे सवें रिगून रावात, विसव घेयात. हो आयचो आयतार भाग्यवंत पेद्रू धर्मदूताचे संस्थेच्या वावराक भेटयला. ही संस्था ओदी करून गरीब दुर्बळ वाठारांनी याज्ञीक आनी धार्मीक जावंक आकारणी करतात त्या सेमिनारिस्तांक दुडवांचो आदार फावो करता. जेजूंत रिगून रावन आमच्या कोश्टी थकलोल्या जिविताक विसव फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं खोतखोत्यान मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू, म्हजें जिवीत चलोवंक हांव म्हज्याच बळाचेर, गिन्यानाचेर, शिकपाचेर, दुडवांचेर, पदवेचेर पातयेलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, म्हज्या पातकाक लागून म्हजें जिवीत जोड जालां तेन्ना तुजेशी येवंक आनी पातोक सोडूंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांत कोस्ट आयल्यात आनी म्हजें जिवीत भारादीक जालां तेन्ना हांवें तुजेशी न्हय पूण संवसारी वस्तूंनी विसव सोदला. म्हाका बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपान झकारियास प्रवादी मेसियास येतलो म्हूण भाकीत करता आनी जेरुसल्याक खुशाल जावंक आपयता. तो राजा कसो येतलो आनी शांतीची ताची राजवटकी जातली म्हूण सांगता. दुसऱ्या वाचपान देवाचो आत्मो आमचे सवें बिराड करून जियेता देखून आमचें जिवीत कुडीच्या ओंदवण्या प्रमाणें न्हय पूण आत्मीक जिवीत जावंक जाय म्हूण भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता. शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सगळ्यांक एक आमंत्रण करता. सगळीं तुमी भार घेवन आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां विसव दितलों. चितान ही वाचपां आयकुया. झकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे धुवे एकदम खुशाल जा. जेरुसल्याचे धुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक
आनी जोयतीवंत. तो भोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता. एफ्रायमाचो गाडयो आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो धोणू तो मोडतलो. राष्ट्रांक शांती पोरगोडटलो. ताचें सोमराज एका दोर्याथावन दुसऱ्या दोर्यापोरयान आनी नदीचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमापोरयान पावतलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोटकोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजों आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सकला पडतोल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणता. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या पोरमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोवें जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावां भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमाणें आमी जियोवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमाणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. Hallelujah, Hallelujah.
बापा, सर्गींच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयता तोच. सगळीं तुमी कोस करतात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांची मागणी. आमचो पाप साहेब लियो, सगळे बिस्प आनी धार्मीक जेजूच्या खोल एकचारान जियो आनी देवाचे पोरचेक चलोयतना आव्हानां आडखळी वेळार जेजूंत ताणी विसव सोदू म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना देवाच्यो आज्ञा सांबाळू म्हूण आनी सगळ्या मनशांचे हक राखू म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे क्रिस्ती कुटुंब मागण्या देवाच्या उतरां आनी संस्कारा वरवीं जेजूक चिकटून रावूं म्हूण आनी कुटुंबीक जिविताचेर मोडां येतात तेन्ना जेजूचेर आपलो भावार्थ अखंड सांबाळू म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भाग्यवंत पेद्रू धर्मदूताचे संस्थेच्या वावरा उदेशी याज्ञिकी आनी धार्मीक जिविताक आपली आकारणी करतल्यांक फावो तो दुडवांचो आदार मेळू म्हूण आनी आमी सगळ्यांनी उदार मोनान ह्या वावराक पाठिंबो दिवंक आमकांय कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा.
नियाळ सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं मुजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. माथ्यू 11:28. नियाळाक आधार. एक भुरगो आपल्या आंगणान सफाई करतालो तेन्ना एक व्हड जोड फातर तो कुशीक उडोवंक प्रयत्न करता. ताणें खूब प्रयत्न केले पूण तो कसोच हालोना जालो. हें सगळें ताचो बापूय कोणशाक थावन पळयतालो. शेकी थकोन तो आपल्या बापायशी आयलो आनी सांगलें, आपणें सगळे उपाय काडले पूण तो फातर हालोच ना. तेन्ना ताच्या बापायन ताका सांगलें, तुवें पुराय प्रयत्न आजून करूंक ना. भुरगो ओजापलो आनी बापायन ताका म्हणलें, तुवें म्हजो आदार मागोवंक नाय. जायत्या पावटी आमकां दिसता घोटाय आसप म्हणजे सगळें आपल्याच बोळान करप. आयच्या वाचपांनी आमकां ह्या वेगळेच घोटाये विशीं आयकूंक मेळटा. घोटाय म्हणजे ल्हानविकायेन देवा बापाचेर पातयो तेन्नाच ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें घोटायेन आनी बोळान भरतलो. जेजू आमकां पुरायपणी आमचें वोजें उबारूंक सांगना पूण आपल्या लागीं येवन आमचे कुरीस व्हरोंक आदार दिता. जेजूचो कुरीस पासून व्हरोंक सिम्यावांक आपयलो. आमचो भार आनी कोस्ट दर मिसांत भेटोवन तांकां फुडो करूंक जेजूची स्फूर्ती आनी घोटाय मागुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Kuru.